आज हांगा आमी एक लाक्षणीक धरण्याचो कार्यक्रम आयोजीत केला। पयर 2 दिसां पयलीं आमी पत्रकार परिशद घेवन निशेधय केलो। निशेध कसलो तर ह्या वर्सा 30 शाळांक अर्ज केल्ले आमी, म्हणजे तरेतरेच्या संस्थांनी प्राथमीक शाळेक अर्ज केल्ले, तातूंतलो एकय हाका तांणी परवानगी दिवना, सगळे फेटाळून लायले। गेल्या वर्सा 38 हांका केल्ले, तातूंतलो एक दिवना। त्यामुळे गेली 7-8 वर्सां हें अशेंच चालू आसा। एका वाटेन मातृभाशेक प्रोत्साहन दितले अशें म्हणटात, ताच्या खातीर तरेतरेच्यो योजना जाहीर करतात आनी मागीर त्यो योजना सगळ्यो गुंडाळून दवरतात। मुख्यमंत्री बदलतात, बदलत्या मुख्यमंत्री आपली दुसरी योजना जाहीर करता, ती पार पाडिना। अशा प्रकारे सगळो एक ह्या माय भाशेचो किंवा गोंयच्या मातृभाशेचो एक विनाश चल्लेलो आसा काय कितें, अशा प्रकारचो प्रश्न आता पडलेलो आसा। कितल्या दिसाचो स्ट्रायक ना आता 2 hours टोकन धरना आणि किती एक गव्हर्मेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, तर तुम्ही हाले मुखेलमंत्री चेंज जाता, पण ते कंटिन्यूअस प्रोसेस आसा जी नॅचरली। म्हणजे खरें म्हणजे प्रमोद सावंतांकडे आता 27 आमदार आसा विकत घेतलेले, तर त्यामुळे ह्या 27 आमदारांनी मातृभाषा जी आसा कोंकणी मराठी ताका न्याय दिवंक जाय। तांच्यांनी निवडून येता आसतना 2012 सालान लोकांक फटयले आनी फटयल्या नंतर आपली खुर्ची बळकट करपा खातीर मातृभाशांचो खून केलो ताणें आनी इंग्लिशीक प्रायमरी लेवलचेर ग्रँट दिली। पयर उपराष्ट्रपती आमचे श्री व्यंकय्या नायडू आणि मोठ्ठें भाशण केलां की सगळ्या राज्यांनी शिक्षणाचें माध्यम हें मातृभाशा आसपाक जाय म्हणून। एका वटेन हें उलयतात आनी दुसऱ्या वटेन हांगा तांचो गव्हर्मेंट जो आसा हो मातृभाशांचो खून करता। हें जनता खपोवन घेवची ना, ते आमदार विकत घेतले, जनतेक विकत घेणें कठीण आसा। त्यामुळे तांची वाताहत जी 2017 सालान लागलेली की 21 आमदार आशिल्ले, तांकां मुख्यमंत्री तेन्ना पर्रीकार आशिल्ले, तांची लोकप्रियता सुद्दां वाचोवंक शकली ना आनी 21ची 13चेर संख्या आयली। तशाच पद्दतीची गत तांची आतां फुडल्या इलेक्शनान जावपाची आसा। ताजे दुवाळे तांकां जर लागलेले आसा आपल्याक सोंपोवपाचे, जाल्यार मातृभाशे कडेनची हेळसाण करून मातृभाशेचो विश्वासघात करून तांच्यांनी अवश्य करचो। हांगा आमच्यो मागण्यो आसा की नवें गव्हर्मेंट आनी तांच्यांनी विकत घेवन नवी पावर तांच्यांनी एकत्र केल्यात 27 आमदारांची। आतां सोंपें आसा तांकां जी प्रॉमिसीस मनोहरबाब पर्रीकारान दिल्ली, ते राजकीय गुरू अशें प्रमोद सावंत मानतात, त्या राजकीय गुरू फटींग आशिल्लो अशी पाळी येवची न्ही म्हणून ताची फटींगपणां निस्तारपाचें काम प्रमोद सावंतान करचें